सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. सिलो नगरांत जेवल्या खावल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळीच खोंती बरी जावन आनी दुखां गळून आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. तळबारांच्या सर्वेस्पराक, तुजे चाकुनीचे चटफडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकुनीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्ख्या त्याच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या मोरयांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम ल्हुवान उलयताली. तिचे ओंठूच हालताले, पूण उतरां आयकून येयनासलीं. देखून ताका ती पिल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोंतीक सांपडलोली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच यें पियोन चाखूंक ना, पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली होलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगळो वेळ हांव खोंती हुस्क्यांनी भरलोल्या काळजान थावन उलयताली. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागल्याय तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतीबाड केलो, तुजे दोळ्या मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच खोंतीन भरलोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक भोजून आपल्या गांवघरा रामा नगरांत परतली. एल्कानान आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचे मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जोड दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतुस्तां. सबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलुश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अशक्ताचें बळ वाडलें. पोट बोर जेवतालीं तीं दीस व्हडे जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसळी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. सबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. सबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळींतली उखलुता, दुर्बळांक तो शेणांतली भायर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. सबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. Sorvespora, 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 sorvespora,
देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. Sorvisvorak, 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 sorvisvorak. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस कफरनहूम पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुडेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताची शिकवणी विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रे भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धुमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताच्या वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली? मेळ्ळे आत्म्या लेगून हुकूम घालता आनी ते तांचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलाच्या आख्खे प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोर्ड आनी रोखडेच ते ताचे फाटल्यान गेले. मार्क 1:18. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचप आमकां सामुएलाच्या आवय बापायची ओळख दिता. आपणाक उणेपण आसतना, दुसरी आपणाक केणटाना. हाना सामुएलाची आवय खालतिकायेन आनी विस्वाशीपणान देवाक भोजूंक देव मंदिरांत वेताली. तिची खालतिकाय आनी विस्वाशीपण देवा मुखार तिका व्हड करता. तिच्या मागण्यांक जाप मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू चौगां खारव्यांक आपयता जांकां चड शिकप नासलें. आनी हे मनीस तेच घडयेर सगळे खालतिकायेन कांयच न्हय कारूंक नासतना आपलें आदलें जिवीत, आपलो वावर धंदो सोडून ताचे फाटल्यान वेतात. ह्यो दोनूय घडण्यो आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालपाक उलो करतात. पयले सुवातेर खालतिकाय. जेन्ना खालतिकायेन आमी देवा मुखार आमचे मागणे उबारता तेन्ना देव आपूण जावन आमकां आपल्या बरेपण अणभवूंक दिता. दुसरे सुवातेर उक्तेपण. जेन्ना आमी देवाची खोशी मानून घेता आनी ताका होयकार दिता, आमी आमचेच जिवीत न्हवसोरता. आदल्या परस अदीक मोळाचें व सोबीत तें जाता. आमी आमकांच विचार करुया, आमी आसा उक्ती जेजूच्या उल्याक? खालतिकायेन आनी उक्तेपणान जेजूचो वावर आनी ताचें उतर परगटूंक आमच्याच अशें तशें दुसऱ्याच्या जिवितांत. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. देवाच्या उल्याक उक्ती जावन ताची खोशी आमच्या जिवितांत पाडूंक वावरुया.